पारखणे फोण्या भंगार अड्ड्याक तारीख सोपिल्ली तशेंच किडे पडिल्ले आले लसूण पेस्टीचो व्हडलो सांठो सापडलो. पालिकेचे अधिकारी स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करपाक गेल्ले तेन्ना तांकां भितर हो प्रकार दिसून आयलो. तशेंच बिर्याणीक वापरतात तो तळिल्लो कांदोय सापडलो. पालिकेत हो प्रकार अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या कानार घालो. उपरांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान घडणूक थळार वचून तारीख सोपिल्ली लसूण पेस्ट जप्त केली. आर्थिक वर्षाच्या निमण्यात 3 महिन्यात बजेट तरतुदीच्या 20% परस चढ खर्च मेळवना. नोकरेची नवी पदां तयार करपाक मेळना तशे निर्देश सरकारान जारी केल्यात. तशेंच फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, एसी, गाडयो ह्या सारकेल्यो वस्तू खरेदी करपाक 31 मार्च मेरेन निर्बंध आसा. अशे तरेचे परिपत्रक वित्त खात्यान जारी केला. दिवचल पालिकेत नाट्यमय घडामोड घडताना नगराध्यक्ष पुंडलिक उर्फ कुंदन फळारी यांनी अचकीत आपल्या पदाचो राजीनामा दिलो. मंगळारा पालिका प्रशासन संचालकाकडेन फळारी हांणी राजीनामा दिलो. भाजप पक्ष फुडाऱ्यांच्या आदेशाक मान दिवन आपल्या नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामा दिला अशें फळारी हांणी स्पश्ट केलां. गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आणि गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत गांवांनी सरकारी शाळा उब्यो केल्यो. ह्यो शाळा सोंपोवपाचे षडयंत्र खासगी शाळो करतात अशें उलोवप मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि शशिकलाताई काकोडकरांच्या जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या मातू मेळाव्यात केले. परवरेच्या लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर आतां व्हॉट्सॲप नंबर जारी केला. तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांचो एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला. ज्या लोकांक उड्डाणपुलाच्या कामाक लागून त्रास जाता तांणी तांच्यो समस्या ह्या नंबराचेर व्हॉट्सॲप करच्यो. तशेंच कितें सुचोवणी आसत जाल्यार त्योय बीन करच्यो. समस्या आयले उपरांत व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर आशिल्ले अधिकारी ताचेर उपाय काडटले. मंगळारा हायकोर्टातूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी कोर्टान हे गजालीक न्हयकार दिलो.
2 दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवप ही लोकशाहीची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला. खरेपणी सभापतीन हे अधिवेशन वाडोवन घेवपाक जाय आशिल्लें पूण तोय हात वयर करता. हे सामकें न्ही. गोंय सरकार सालाजारशाही कित्याक आपणायता हें कळपाक मार्ग ना अशें युरीचें म्हणणें. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. वर्सान वर्स गुन्यांवांचो आंकडो वाडत आसा. वाडटे गुन्यांवांचें प्रमाण कमी करून पुलीस खात्यांत सुदारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत आउदा विएगस, एडव्होकेट राधाराव ग्राशियस, एडव्होकेट क्लिओफर कुतिनो आनी प्रशांत नायक हांणी उक्तायलें. राजधानी पणजेत 2 कडेन गांजाच्या झाडांची रोपां रुजून आयिल्लीं. ही रोपां पणजेच्या रस्त्या कुशीक खंयच्यान आयिल्लीं तें कळपाक मागना. हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. चड व्याजाचे हायस दाखोवन कांय कंपनींनी लोकांक सुमार 100 कोटी रुपयांक तोपी घाल्या. अशा प्रकार आडोवपाक विमो वा गुंतवणूक मळार प्रामाणीक लोक येवपाक जाय. हाच्या खातीर विमो सखी येवजण हो एक बरो पर्याय अशे उद्गार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विमो सखी येवजणेचे गोंयांत तावण केले उपरांत काडले. हरवळीच्या फामाद हृदेश्वर देवस्थानाकडे आशिल्लो गशगशाच्या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान सोबितीकरण करतले अशी माहिती देवस्थानाचे अध्यक्ष यशवंत माडकर हांणी दिली. ह्या कामा खातीर पर्यटन खात्यान 18 ते 20 दिल्ल्याचें तांणी सांगलें.
शेतात सैमीक उदका स्रोतांची राखण करपा खातीर उपाय येवजण करात. शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दियात. धोकादायक अवस्थेत आशिल्लो डंप काडात आणि उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी शिरगांवच्या लोकांनी केल्या. तशेंच गांवचे प्रश्न सुटावे करपाक शिरगांव गांवांकडेन संबंध आशिल्ले तिनूय खण कंपनी वांगडा एकजोड बसका घेवपाचो निर्णय घेतला. मंगळारा मायनिंग प्रश्नाचेर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात शिरगांवच्या लोकांची एक म्हत्वाची अशी बसका आफयल्ली. वेदांताचे मिनाचे येरादारीचो प्रश्न सुटावो जावपाची आस्त वाडिल्ली आसतनाच हो प्रश्न परत तापपाची शक्यताय आसा. मिनाचे येरादारीक वेळ वाडोवन दिवपाच्या प्रस्तावाक बेळगांवच्या लोकांनी विरोध केला. इसीत घालून दिल्ले वेळे प्रमाणूच मिनाची येरादारी करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. धार्मिक भावना दुखयल्या उद्देजक दत्ता नायक हांचे आड काणकोण पुलिशेन एफआयआर नोंद जाल्या. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 299 खाला हे एफआयआर नोंद केल्या. देवळां तशेंच मठा आड विधान करून धार्मिक भावना दुखयल्याचो तांचेर आरोप आसा. सध्या देशांत भिरांत पातळिल्ले HMPV व्हायरसाक भिवपाची गरज ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान कळीत केलां. हो विशाणू सादारण असून भारतान ह्या आदी 2001 हाची लागवण जावन गेल्ल्याचें केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान सांगलें. एके वटेन चीनांतल्यान मनशाचो मेटा न्यू व्हायरस व्हडा प्रमाणात पातळटा जाल्यार दुसरे वटेन अमेरिकेत रॅबिट फिवर म्हळ्यार तुलारेमिया हो दुर्मिळ दुयेंसाचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. अमेरिकेच्या रोग नियंत्रण आनी प्रतिबंध केंद्राच्या अहवाला प्रमाण फाटल्या 10 वर्सांत ह्या दुयेंसाचे दुयेंती खूब वाडल्यात. हो रोग फ्रान्सिसेला तुलारेन्सिस नांवाच्या बॅक्टेरियाक लागून जाता. अमेरिकेत फाटल्या कांय वर्सांत रॅबिट फिवर आशिल्ल्या लोकांचो आंकडो 50% परस चड वाडला. सेंटर फॉर डिझीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शनाच्या म्हणण्याप्रमाणे 2011 ते 2022 ह्या काळात तुलारेमिया संसर्ग जावपाच्यो केशी 56% वाडल्या.
भारताच्या आंतरराष्ट्रीय तपासात क्रांती घडोवपाचो हेतू आशिल्लो असो म्हत्वाचो उपक्रम भारत पोर्टल लॉन्च जालो. ह्या पोर्टला वरवीं भारतीय एजन्सींक इंटरपोला वांगडा चड प्रमाणात प्रभावी प्रमाणात सहकार्य करपाक आनी जागतीक गुन्यांवांक तोंड दिवपाची तांक वाडोवपाची वाट मेकळी जातली, अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. तरणाट्यांची उर्बा वाडोवपी आनी कलागुण्यांक माची मेळोवन दिवपी 26वा गोवा युवा महोत्सव अंदू दीस चलय जातलो. येता ते 25 आनी 26 जानेवारी अशे 2 दीस हो महोत्सव जातलो. ह्या महोत्सवाचे येवकार अध्यक्ष म्हणून आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी यांची निवड जाल्या. दिवचलच्या युवा चैतिवंत आनी नारायण झांटये महाविद्यालयाच्या जोड पालवान गोंय कोंकणी भाशा मंडळा वतीन हो महोत्सव घडोवन हाडटले. दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ह्या महोत्सवात साबार सर्ती तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडटले अशी म्हायती दिल्या. फाटली 5 वर्सां जावन गेली अजूनय नावेली तळावले जंक्शनाचेर सीव्हीजीचे काम पुराय जाल्ले ना. ह्या कामाक लागून मेळत तेन्ना रस्तो फोडटात, पुरयतात. हाका लागून येरादारीची कोयणी निर्माण जाता. बेगोबेग हे काम पुराय करचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा. शेल्डे पंचायतीच्या भायर 7 दीस जाले प्रशांत गांवस देसायचे धरणे चालूच आसा. गांवांत जैव विविधताय समिती सक्रिय करून बेकायदेशीर घडणुकांचेर आळो हाडपा खातीर ताणें पंचायत, मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिल्लें, मात अजून मेरेन कोणेच ताची दखल घेवंक ना अशें प्रशांत गांवस देसायांचें म्हणणें. केपें नगरपालिकेच्या बाजारात सांखार आशिल्ले इमारतींतले सिवरेजीचे घाणयारे उदक उक्ते सुवातेर व्हांवपाक लागिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच हाका लागून लोकांक दुयेंसां जावपाची शक्यताय वाडल्या. हे विशीं थळाव्यांनी संबंदीत खाते मुख्यमंत्री तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पत्र धाडिल्ले. देखून हाची दखल घेवन गोंय प्रदूषण महामंडळ, केपें नगरपालिका आनी भलायकी केंद्रान ह्या वाठारांत पळोवणी केली.
महाकुंभ मेल्याचे अधिकृत संकेतस्थळ कुंभ.gov.in एका 183 देशांतल्या 33 लाखां वयर वापरप्यांनी भेट दिल्या. संवसारभरातल्या लाखांनी वापरप्यांनी या संकेतथळाक भेट दिल्ल्यान तांकां मेल्याविशींची सगळी गरजेची म्हायतीचो लाव हातूंतल्यान घेवंक मेळटा. मुखार आयिल्ल्या आंकड्या प्रमाण 4 जानेवारी मेरेन 33 लाखां वयर वापरप्यांनी अधिकृत महाकुंभ पोर्टलाक भेट दिल्या आनी संवसारांतल्या 6206 शारांनी ही भेट नोंद जाल्ली आसा. भारतात सगळ्यात पयलीं ह्युमन मेटान्युआ व्हायरसाच्यो 2 दुयेंती सापडले उपरांत आता आनीक एक धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या. कर्नाटकात 8 वर्सां पिरायेच्या चलयेक कार्डियक अरेस्ट आयिल्ल्यान ते स्कुलाच्या कॅम्पसांतूच भुंवळ येवन पडले. स्कुलाच्या शिक्षकांनी ताका बेगोबेग हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना ताका कार्डियक अरेस्ट आयिल्ल्याचे दोतोरांनी कळीत केले. ह्या घडणुकीचो तपास चालू आसा. उजाला येवजणे फाटल्या दशकांत भारतभर 36 कोटी परस चड LED बल्ब वांटून दिल्ल्यान वर्सुकी 19,153 कोटी रुपयांची बचत जाल्या, अशें वीज मंत्रालयान सोमाराक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. 5 जानेवारी 2015 दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केल्ल्या उजाला येवजणेचो हेतू लोकांक परवडपी दरांत LED बल्ब, ट्यूब लायटी आनी पंखो दिवपाचो आशिल्लो. ह्या येवजणे अंतर्गत विजेचो चड वापर जालो तरी लेगीत विजेचें बील उणें जातलें. दोन 2014 वर्सा भारतात LPG सिलिंडराच्या जोडणीचो आंकडो 14.52 कोटी आशिल्लो तो 2024 वर्सा 32.83 कोटी मेरेन इतलो वाडला. LPG सिलिंडराच्या जोडणीत 100% परस चड वाड जाल्या अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान मंगळाराक जारी केल्ल्या इयर एंड रिव्ह्यूंत म्हळां. एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर एक वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारखे भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. जो सोऱ्याचें सेवन करता जावं मागीर ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचे पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून आयलां. तेन्ना कसलीय बरी वायट संवयो मनीस आपल्या जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना हाची खबरदारी घेवप सक्तीची.